गोंयांत येवपी विदेशी पर्यटकांचो आंकडो वाडोवंक कितें उपाय येवजण काडल्या काय म्हणून खासदार सदानंद शेट टाणावडेन संसदेत नागरी उड्डाण मंत्रालयाक प्रश्न विचारिल्लो। मंत्रालयान दोनूय विमानतळांचो डाटा दिवन जाप दिल्या। डाटा पळयल्यार गोंयांत येवपी विदेशी आनी देशी प्रवाशांचो आंकडो 1 कोटी मायज जाला। डाटा सांगता ते प्रमाण 2023-24 गोंयांत दाबोळे विमानतळाचेर 4,27,000 मायज आंतरराष्ट्रीय टुरिस्ट देंविल्ले, जाल्यार मोपा 1,15,000 मायज टुरिस्ट। 2023-24 दाबोळे 64,45,000 मायज प्रवासी देंवल्यात, जाल्यार मोपा 42,90,000 मायज प्रवासी देंवल्यात म्हूण म्हायती मेळटा। 2023-24 दाबोळे वट्ट 68,72,000 प्रवासी उतरल्यात, जाल्यार मोपा 44,06,000 मायज प्रवासी उतरल्यात। गोंयचे पर्यटन वाडोवंक खंय दोनूय विमानतळ म्हत्वाचे। 2023-24 देश विदेशांतल्यान येवपी प्रवाशांचो आंकडो मोपा परस दाबोळे विमानतळाचेर चड म्हूण केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालयाची जाप। डाटा पळयल्यार कोविड काळांत 39,000चेर आयिल्लो विदेशी पर्यटकांचो आंकडो 2022 4,60,000 मेरेन गेल्लो। 2022 मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरू जाल्या उपरांत दाबोळेचो आंकडो परत पडलो। 2023 4,27,000चेर पावलो। सुमार 1,00,000 मायज विदेशी पर्यटक मोपा विमानतळार देंविल्ले। मजगतीं दोनूय विमानतळांचो अंदूचो डाटा पळयल्यार गोंयांत येवपी प्रवाशांचो आंकडो 1 कोटी मायज। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।